Sasna sasna namantuka Sorvespora ekляц Deva Sasna sasna namantuka Tu bovorto tu podvidar tu ci mojma sogliak fanta tu bovorto tu podvidar tu ci mojma sogliak fanta Sorvespora ekляц Deva Sasna sasna namantuka Sorvespora ekляц Deva Sasna sasna namantuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. ह्या मिसांत आमी मागुया सोंपलेल्या जेरी फेर्नांदीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका आपणाची आपले वेल्यार आयज एक वरस भरता सुर्गीचें सूख ताका आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या सुकाराक आमी आसा आनी हो म्हयनो करीत भाशेन पाप साहेबान जी लग्नाची तयारी करतात तांचे पासत बेजयला. पाप साहेबाचो हुस्को करीत भाशेन जी तरणाची लग्न जावंक फुडें सरतात तांणी बरी आपल्याची आकारणी करूंक, कित्याक जायतीं लग्नां मोडटात आनी हाचें कारण म्हळ्यार फावो ती तयारी ती करिनात. आदी फुडेंच तांणी विस्वासपणान मोगान आनी सोंसदेकायेन जिवन वावरूंक तांचे पासत आमी मागूंक कित भाशेन पाप साहेब उलो मारता. आनी ह्या आमच्या तरणाट्यांक कित भाशेन क्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांनी आमी सगल्यांनी आदार दिवंक ताचो हुस्को. तर ह्या म्हयन्यांत कित भाशेन जी तरणाची लग्न जावंक फुडें सरतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्ताबरीत जावचे खातीर आमी पातकी मोडकून घेवन आमचे चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकुतिकुलो मारून सगळीं बाराबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर उदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांतसून तोंडांत उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वेस्पो देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नसचें तें सगळें आमच्या तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी कालत्या काळजान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तकरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान येता आनी क्रास वट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या
पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी आन्ना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच खात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय, तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबिसाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासळेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या ओक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतले आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्यान मरूं येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागो नासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासळेचें पीत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हे म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रोडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्याची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवाक वाखाणणी, सासणाच्या सासणाक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुरचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावनी, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगल्या म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो सांखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्याक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. उद्गाराक उबी रावया.
Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak, Sui Sorvesporak. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्क प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सवय. देव मंदिरांत शिकयतना जेसून उलोवन म्हळें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सुम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां थोडा घालता. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा तशें जाल्यार हो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो व्हड जमो कशे मनान ताका कान दितालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका चेश्टानो, कोविड-19 ही पिडा संवसाराक पसरल्यार हे कोरोस अदीक जावन गेलें. आनीक कोविड-19 पिडे वरवीं जायतीं जाणां हे संवसाराक कंतोरलीं, जायतीं जाणां कश्टवतात. पूण देवान आमकां आयज पासून हे पिडेंतलीं निवारल्यांत आनी राखल्यांत देखून देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक आमी दिनवासुया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तोबिताची खबर मेळटा. तोबीत कुड्डो जाल्लो, पूण आपूण कुड्डो जाला म्हणून तो निराश जायना. आपल्याचो भावार्थ देवाचेर दवरता. आनी तोबियसा वरवीं तोबिताक नव्यान नदर मेळटा. आनी आपूण बरो जाला म्हणून तो गीच रावना, पूण परतें जाल्यार देवाक दिनवासता आनी काय बरें हें वाखाणणेचें गायन तो करता. देवान आपल्या कुड्यापणांतलो निमालो देखून तोबीत देवाक दिनवासता. मोगाल बाबा बेनो, तोबिता भाशेन आमकांय दिनवासनेचें काळीज मागुया. जायते फावटी आमी देवाक दिनवासूंक चुकता. जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना देवा लागीं आमी आमकां जायतें मागता. पूण देव आमचें मागणें आयकतूच ताका दिनवासूंक आमी फाटीं सरता. तर पयले सुवातेर आमी आमकां सगल्यांक दिनवासनेचें काळीज मागुया. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक आनी अदीक उखण करूंक मागुया. जेजू देवाचो पूत जावनूय हे संवसारांत आयलो. जायते जाणी ताका मानून घेतलो, पूण थोड्यांनी ताका नाकारलो, दुबावले, पयसायलो. म्हजें कितें काय? आयज हांव जेजू खरेंच म्हज्या जिविताचो राजा, देवाचो पूत, म्हजो सोडवंडार मानून घेता काय? आनी जेजूक मानून घेता जाल्यार हे जेजूचेर आमचो भावार्थ
अदीक आमी अखंड करपाची गरज. तो दुसरे सुवातेर आमकां अखंड भावार्थाची मनशां कर म्हूण त्याच जेजू लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत कितले आडखळ्यो दुयेंसां पासून आयल्यार आमचो भावार्थ आमी सांबाळूंक आमकां भावार्थाची मनशां कर म्हूण त्याच जेजू लागीं खतखत्यान मागुया. Kalwaraचं येऊन ओनंत बाबा वेदीचेर परत आतां जाता तुजोच मोगाल पूत तो भेटयता ताका एक वता इगोज माता मोगाल बाबा दयाल नदरेन ही बेटोनी मानन तुगे ही बेटोनी मानन तुगे मोगाल बाबा दयाल नदरेन ही बेटोनी मानन तुगे ही बेटोनी मानून तुगे. मोच्या बाबा भयणो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पद्या बापाक मदत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलुचारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेचवणी करच्या की वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या. दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदारांत सासणांच्या देवा सर्व कळ्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडोना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देव दुतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच हांवें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा खोरात. Bhavataco goce porgocuya. Sumya Jesu, tuझे मरण आमी समोरपताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रमणीची काळ तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुन्हा शांतपणांचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भयणी बाबांची कारकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजूड मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. आमकां मरे देवाची मागी सांगाती तुज्या पती बेगीन जुजे बेगीन दुदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून शिकयले मागणे सगळी बराबर आमी उच्चारुया. आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायच्यांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शांत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्फ पातकालीन स्टोय आनी सर्फ आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांकणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडाची ताका घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतिल्लें बसत आमी कितें तें मागणें ओतमी कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे येसू
हो पवित्र संस्करण तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सगळ्या परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां ते वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता जे सोशिलो खोडसरून केलीच म्हाका जीव नाका Mit nashilo, tazo maimo, mit nashilo, tazo mod, mit nashilo, tazo maimo, mit nashilo, tazo maimo, mit nashilo, tazo maimo, mit nashilo. Tatsomo mit nashilo. प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुताचे कुडीन रोगतां तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगोर सतान आनी कोडण्यांनी तुजे ताय आमचो बाबात आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गेच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं सर्वेस्पर बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेसूक परगटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार